नमस्कार. आम्ही सध्या असा बाणावली आणि बाणावली येवपाचे एक खास रिजन आसलेले ते म्हणते बाणावली झेडपी बाय इलेक्शन्स. तर लास्ट टायम आमी पळयलें की लोकसभा इलेक्शनाक बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडिया अलायन्साक लीड दिली आणि ह्या इलेक्शनाक बाणावली झेडपी बाय इलेक्शन्स थंय इंडिया अलायन्सान आपलो कॅन्डिडेट उबो केला आणि तो म्हणतो आपाचो कॅन्डिडेट जेचें नांव जावन आसा जोझफ पिमेंटा. तर आमी हें पळोवपाक येयल्लें की ह्या फावटी कोणाक लीड मेळटली आनी कोण निवडून येतलो. तर आमी स्पेशली इंडिया अलायन्साचो जो कॅन्डिडेट आहा जोझफ पिमेंटा ताका मेळटले आनी जाणून घेतले की तेंची कॅम्पेनिंग कशी चालू आहा ती. तर आमी तांकां मेळया आनी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की हांगा सद्या वारी कशें चल्लां तें तांकां सपोर्ट कसो मेळ्ळा आनी सद्या कशें आहा तें. जस बाब तूं सद्या थंय झेडपी बाय इलेक्शना बसता. सद्या तुगे घरान भोवला आसता तूं. रिस्पॉन्स कसो लोकांचो? सो रायट नाव आमी वासवाडो शिबुमोडा आसले आनी आमचें डोर टू डोर कॅम्पेनिंग स्टार्ट जाल्लें. सो पीपल वॉन्ट इंडिया अलायन्स आनी आमी इंडिया अलायन्स सपोर्ट करपाक लोकल म्हणटा इंडिया अलायन्स व्हरोंक जाय. सो ताका लागून कॅम्पेनिंग दीस वॉज व्हेरी गुड. रिस्पॉन्स वॉज गुड, व्हेरी गुड. लोक म्हणटा सगळ्यांक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स सगळ्यांक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आहा. आनी सद्या तुमचे पयलीं रॉयला फर्नांडीस तें बसलेलें तें इलेक्शनाक सद्या बसलें आहा. सो आनी तें एक्स काँग्रेस म्हणटा, एक्स काँग्रेस लिडर तें रिजायन केलें म्हणटा. तुका दिसता की काँग्रेस जे तेजे सपोर्टार आसले तेजे फुड्यान वयतले काय तेजे फुडें? सी एज लॉंग युरी लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमान सांगला आमचे तो एका नॉमिनेशन फायलींग आयिल्लो. सो गोवा फॉर्डाचो आयिल्लो, सगळे पार्टीचे आयले. तेमी सांगला सगळ्यांनी इंडिया अलायन्साची टिकेट म्हाका दिल्या म्हणून. सो ऑल द काँग्रेस सपोर्टर्स आर विथ मी. सद्या कितली कॅम्पेन तुगे कंप्लीट सगळे कडेन जालें की? आमचें कावेलीसीन जालें कंप्लीट, कार्मोना जालें, ओल्लीम जालें, बेनावली ऑलमोस्ट 60% आमचें जालां. सो विदीन नेक्स्ट 2 days वील कवरींग ऑल द बेनावली आनी वार्का ऑलरेडी 40% जाला. सो बाय नेक्स्ट 2 days आमचें कॅम्पेनिंग डोर टू डोर सगळे घरां कडेन आमी गेले. सद्या ते इंडिया अलायन्स आनी BJP हे दोन फॅक्टर्स जाल्यात आनी सद्या BJPन आपलो एक कॅन्डिडेट आहा तेंच्यान सपोर्ट केला. सो तुमकां कितें दिसता BJP येतलो काय तुमकां सपोर्ट मेळटलो? सी जेन्ना MP इलेक्शना लोकांनी चोयलां बेनावली कितें जालां तें. आउट ऑफ 16,000 समथींग 14,000 प्लस वोटां काँग्रेस इंडिया अलायन्स जिखला. सो दे पीपल नो वेरी द स्टँड ऑफ एवरीबडी. सो वी आर कॉन्फिडंट ऑफ हॅविंग अ गुड मार्जिन. आनी काँग्रेस लिडर कोणी येयला सद्या जावं इंडिया अलायन्स पार्टनर्स कोणी येयल्या? सो फाल्यां आमची एक मिटींग आसा पतून जातली. सो देन दे वील बी कमिंग. विजय बाब येतलो, आमचो युरी आलेमा येतलो, आसतले सगळे. सो सगळ्यांक सपोर्ट आहा म्हणटा? सगळ्यांक सपोर्ट आसा एज इंडिया अलायन्स. अच्छा सिमी का है? अगर मैं बोलता हम बुला रहे हैं तो वेट कराता ना. The new Suzuki Avenue, more zip per trip. तुमगे कॅन्डिडेट आहात, तुमी सद्या कॅन्डिडेट वांगडा भोंवता, तुमकां कितें दिसता रिस्पॉन्स कसो? आमकां रिस्पॉन्स व्हेरी गुड मेळ्ळा सारकें. आनी हांव 2-4 कडेन 4 वॉर्डान भोंवलां. पेडार, मागीर वार्का, मागीर उरले हिंग भोंवलां आनी प्लस बेनावली हांव भोंवलां. आनी हो आमगे वाडो वासवाडो. आतां आमी सद्या एंड आहाय आमी सगळे. आतां आमकां जाय ते आमगे सपोर्टर आहा पूण ते बायलांक कितें रांदपान जाय म्हण ती गेले घरा. आतां आमचें लास्ट घर कोताले आमी आनी आमकां लोकांक रिस्पॉन्स बरें मेळ्ळा. आनी हो आमगे इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट जो आमचो वेंजिंजोल तो आपाचो आनी इंडिया अलायन्स सगळे इंडिया अलायन्स ताका सपोर्ट कोताय. सगळ्यांचो आमचो सपोर्ट आहा. ताका लागून आमचो स्वता हो कॅन्डिडेट आनी लोकांचो सपोर्ट बरो सपोर्ट आहा आमकां. आनी तो जिखतो म्हण आमकां चडान चड उमेद आहा. तुमी आतां कॅन्डिडेटा वांगडा तुमी कॅम्पेनिंगाक भोंवता, तुमचो एक्सपेक्टेशन कितें कॅन्डिडेटा कडेन? एक्सपेक्टेशन आतां एक्सपेक्टेशन म्हळ्यार आनी 1.5 वर आहा तुमी जाणाय. आनी 1.5 वर्स आहा ताका. आनी तो एक समाजीक वावर करपी तो पंच एक व्हडले गांवांत पंच तो समाजीक वावर तेणें केला. आनी आमकां अपेक्षा आहा की तो ऑल ते एक टर्माक ते 1.5 वर्साचो टर्म आहा तितून तो बरो वावर कितें लोकांक एक्सपेक्टेशन आहा कितें डिमांड आहाय ते तो पुरे कोतो भरपूर जाणाय म्हणजे आनी जाणाय आमी. आनी तो कोतो आमकां खात्री आहा. आनी कितें लोकांक प्रॉब्लेम येताय ती सॉल्व करपाक जाय ते 2-3 इश्यू आसताय ZP मोडार. आनीक टर्मूय शॉर्ट आहा तो ती काम कोतो कितें काम येयलें जाल्यार लोकांक कितें डिमांड आहाय ते कोतो अपेक्षा लोकांक अपेक्षा डिमांड आहाय ते फुलफील कोतो म्हूण आमकां खात्री आहा. आनी तो कोतो म्हूण आमी जाणाय कित्याक तो समाजीक मोडार तो भरपूर तेणें काम केलो कोणें आहा.
तेका लागून आमी सगळे लोक हेज्यान आहाय कितें उत्साहान आहाय कितें लोक सारको म्हणजे लोक खुशाल आहाय बाबा बरो तुमी कॅन्डिडेट दिल म्हणून आमकां एक झेडपी थोडे टायम आसल्यान बरो कॅन्डिडेट दिल म्हणून लोकूय बरोबर खुशाल आहा लोकांचे रिस्पॉन्स आमकां बरें मेळटा आनी त्या प्रमाणे आमकां दिसता की तेका तो जिखून येतो म्हणून लोक तेकाच मातो म्हणून हिशोब. लास्ट टायम लोकसभा इलेक्शनां सुद्दां बेणावली कॉन्स्टिट्युन्सीन बरी लीड दिल्ली इंडिया अलायन्सा. ह्या फावटी कितें म्हणटा? हे पाटी तीच लीड आमी एक्सपेक्ट कोताय ती तोच लोक आमकां वोटींग मारतलो आनी कित्याक आमकां काँग्रेसीचो आनी हेरूय पार्टीचो सपोर्ट आहा हिंगा इंडिया अलायन्स म्हणजे सगळे काँग्रेस प्लस गोवा फॉवर्डाचो सपोर्ट आहा विजया गेलो प्लस आमगे युरी गेलो ते फूल सपोर्ट आहा कोण आमचे काँग्रेस वर्कर्स आहाय तेमी आमी सांगलें बाबा तुमी गो अहेड म्हूण आनी तेका लागून आमी जाणाय ते सगळे लोकांक गेले ते पाट सगळे एक मारलें कोणाकू आमचे काँग्रेसा मारलें आनी हे पाट ते आप कॅन्डिडेटा मारले आनी तो जो अलायन्सान दवरतो कॅन्डिडेट सिलेक्ट करून दवरतो लोक तेका मातून हें चड हें आहा आमकां खात्री आहा. आतां वॉरान सुद्दां हांगा एक काँग्रेस लिडर सो तेजो सपोर्ट आहा तुमकां? ना तेका सापड आमकां खबर ना तो काँग्रेस लिडर म्हूण आमी केन्ना नकोय तो काँग्रेस लिडर म्हूण पूण तेका कितें सपोर्ट आहा तो हांव नको पूण आमगे कॅन्डिडेटा जाय तो सपोर्ट आहा आमी डोर टू डोर आनी कॅम्पेनींत आमगे फेगेंड पावले आमी लास्ट घर आमगेलें आमकां तुमी लेट पावले आनीक आमी सगळे येयले सगळे घर माडयले ती आमी लोकांक सांगिल्लें बाबा आमी तुमचेच वांगडा आहाय म्हूण आनी आमी तुमकां सपोर्ट करले आनी कोणाक सपोर्ट करपा ना. MLA वेन्झी वेगास तेजो सद्या कितें येयला भोंवता तुमच्या वांगडा काय? हय तो आमी MLA आतां आसलो आतां येयला आनी तो दुसरे कडेन हिंग गेलो तो दुसरे कडेन कॅम्पेनी डोर टू डोर कॅम्पेनीक गेला आनी तेकाच लागून ते वेन्झी लागून चड आनी चड हे आमचे बाबा जोझफ पिमेंता वाटेर रावले कित्याक ते हो कॅन्डिडेट अलायन्साचो कॅन्डिडेट ते इन एडिशन टू दॅट तो आम आदमीचो कॅन्डिडेट आनी कित्याक वेन्झीन जें काम केलां वेन्झीन जें हे 2 वर्सां काम केलां तें भरपूर काम केलो आनी बियोंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल तेणें काम केलो कोणें आहा तेका लागून लोक जाय तो लोक आमी वयताय तो लोक बाबा आमी तुमचे आटी आहा आमकां आनी ते सांगपा नाका म्हूण आमकां लोक सांगताय आमकां तुमी आनी भिवपा तुमी आमगे येवपा देखून नाका आमी जाणाय मो वेन्झीन दवरून बाबा वेन्झीन आनी तो इंडिया अलायन्सान कॅन्डिडेट दवरलो म्हूण आनी तेका लागून आमी खुशाल जाले लोकांक हे रिस्पॉन्स आयकोन हे रिस्पॉन्स हें उतर मेळ आमी खुशाल जाले कित्याक वेन्झीन जायते म्हळ्यार बाणावले कॉन्स्टिट्युन्सी जायत्यो जी आमी चिंतून नाय ते भाशेन तेणें काम केलां आनी लोकांक वय तितू हें नासलें बाबा हो हितू करपाक शकताले कित्याक MLA 2-3 वस्तू कोताले आतां आमचो येयलो जाल्यार जायत्यो वस्तू जाता आमगेल्यो जायते म्हळ्यार जायत्यो दुसरे MLA कोण आनी ते देखून आमगे बाब वेन्झी कोता तेका लागून लोक तेजे वाटेर रावता. तर तुमी तुमगे कॅन्डिडेट झेडपी कॅन्डिडेट तेकाय निवडून हाडटले प्लस 27 वेन्झी परत निवडून हाडटा म्हणटा आनी ते आनी सांगपाक गरज ना न्ही ते सांगपाक गरज ना चोय डिपेंड तो चड कोन्न इंडिया अलायन्स हे अलायन्स कंटिन्यू जातले आनी आमचे इंडिया अलायन्स डिसायड कोताय ते भायर चड कोन्न आमचे आम आदमीचो कॅन्डिडेटींग बसतलो अशें म्हण आमी दिसता पूण ते डिसायड कोताय एट अ फ्युचर डेट ते मागीर चोय आमी बट आमी दिसता की आमगे हे सीट आसता म्हूण इंडिया अलायन्स जर जालें जाल्यार. थँक्यू. बाब तुमी आतां इतली वेळ तुमी कॅम्पेनिंगा भोंवता सद्या खंयची कवर केलें तुमी? आमी वासवाडो कॅम्पेनिंग कंप्लीट केलां आनी जायत्या लोकांलो भरपूर सपोर्ट आहा आम आदमी सपोर्ट केलो इंडिया अलायन्सान दवरलो कॅन्डिडेट जोझफ पिमेंताक सगलो लोक तेका वोटींग मारपा रेडी आहा. वोटींग मारपा रेडी आहा म्हणटा तुमगे एक्सपेक्टेशन कित्याक लागून तुमी सपोर्ट करता म्हणटा? कित्याक चडशे सपोर्ट करपा कारण आमगे वेन्झी MLA आहा तो ते बरें आसता कॅन्डिडेट सेलेक्ट केला वो तेणी इंडिया अलायन्सान सपोर्ट हें केला निवडून हें केला एक कॅन्डिडेट आसा दवरला तेका आमी सपोर्ट केली बरो आसता मनीस तो सेलेक्ट कोता तेका लागून बरो म्हणून सपोर्ट करता. तुमकां कितें दिसता की तुमगे आतां तुमगे वार्डान कितें चेंजीस जावपा जाय तुमकां कितें दिसता डेवलपमेंटल कितें? सद्या एट प्रेजेंट भरपूर जाला अबावट 60% तरी जाला आनी थोडो जावपा उरला आनी तो जातलो अशें म्हाका बरो आसा खात्री आहा. पूण जाय कितें तुमकां तुमची वार्डान कितें जाय? आतां सद्या चडशी वस्तू आमगे जाले हो ग्रावंडा एक आहा फुडार हो ग्रावंड घेवपा सोदता आनी तेका आमगेलो MLA लो सपोर्ट आहा आनी आमगे तेजे बारा आमगे ZP बाबा जोझफ हालो आसतलो आमी खात्री आहा. तूं म्हणटा की हे तुमची जे कितें एक्सपेक्टेशन्स आहा ते सगळे कंप्लीट जातले? हय जातले आनी जावपाक जाय तेका लागून आमी सपोर्ट करपा फुडें सरले. थँक्यू. तरी आपाची म्हणजे इंडिया अलायन्साची रॅली कवर करता आमकां सांगलें की तांकां इंडिया अलायन्साचो फुल्ल सपोर्ट आसा
बाकीचे LOP युरिया लेमा धरून गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे विजय सरदेसाय हेय बीन तांकां सपोर्ट करता आनी ते फाल्यां येतले तेंची कॅम्पेन जॉयन करतले. तर अशेंच आमी तुमचे मुखार बाकीचेय जे कॅन्डिडेट आहा तेंचेय व्ह्यूज कितें आहा तेंची रॅली कशी चल्ल्या ही बीन आमी तुमचे मुखार हाडटले. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. तुम्ही पळयतात GNH.